आता आमगेल आसाची डायरेक्टर अँड CEO बर्थडे पॉपर ई-कॉम प्रायव्हेट लिमिटेडाचे आणि रश्मिता नायक हांका विश्व कोंकणी केंद्र आणि वर्धनी संस्थे वतीन वेदिरी स्वागत करता. तशीच हांगेले सान वळख कोन दिवका म्हणून रक्षा शेणे हांका विनंती करता. धन्यवाद लक्ष्मी. सर्वांक नमस्कारो. मुखारी सेशनाचे अतिथी जावन आसाची रश्मिता नायक, को फाउंडर अँड डिरेक्टर ऑफ बर्थडे पॉपर्स ई-कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड. रश्मिता नायक हांगेले रॉबर्ट बॉश इंजिनियरिंग अँड बिझनेस सोल्युशन्स आदकून एक स्ट्रॉंग कॉर्पोरेट बॅकग्राऊंडाचे सुरवात जाली. रश्मिता नायक हांनी तांगेले उद्योगाचे वाटचाल एक सान ऑनलायन वेंचर बर्थडे पॉपर्स म्हणून सुरवात केले, जे मुखार सोनू ओमनी चॅनल रिटेल ब्रँडान तू वाडप गेले. रश्मिता नायक हांनी कंपनीचे ई कॉमर्स स्ट्रॅटेजी, क्विक कॉमर्स एक्सपान्शन, मार्केट प्लेस ऑपरेशन सिस्टम्स आणि बिझनेस प्रोसेसांतू लिडरशिप रोल चलयले. रश्मिता नायक हांका टेक्नॉलॉजी, प्रोसेस मॅनेजमेंट, एनालिटिक अँड ऑपरेशनल एक्सलन्साचे व्हड अनुभव आसा. 15 वर्सां की चड आंत्रप्रेन्युअर आणि डिजिटल कॉमर्साचे प्रॅक्टिकल अनुभव आशिल्ले रश्मिता नायक हांका वेदिकेर येवन सर्वांक मार्गदर्शन करचे विनंती करता. नमस्कारू. हांव रश्मिता नायक म्हूण सांगून बर्थडे पॉपर म्हणून कंपनीचे डायरेक्टर जावन आसा. बर्थडे पॉपर कसं म्हणल्यार आमी रिटर्न गिफ्ट्स, टॉयस आणि पार्टी सप्लायसाचे ऑनलायन स्टोर्स प्लस रिटेल स्टोर्स आसा आमगेले. आज मिगेल सेशन स्केलिंग युअर बिझनेस थ्रू ई कॉमर्स अँड क्विक कॉमर्स म्हणून हांव मिगेले अनुभव आज शेअर करूक प्रयत्न करता. ई कॉमर्स म्हळ्यार कसं म्हणून सगळ्यांक गोतस म्हण लेखता गोतस नव्हे. ई कॉमर्स म्हळ्यार कसले तुम्ही ऑनलायन जो थ्रू इंटरनेट विकच्या पळोवच विशय पुरा ई कॉमर्स म्हणून ताका नांव. तशी तुमकां विंगड सोर्स ऑफ ई कॉमर्स आसा. आय विल टेक यू थ्रू दॅट. इंडियान तू ई कॉमर्स फस्ट स्टार्ट जाल्ले 1996 इंडिया मार्ट लॉन्च जाल्ले. इंडिया मार्टान तू होलसेलर्स आणि बिझनेस ओनर्स पुरा लिस्ट करून तांगेले प्रॉडक्ट्स विकच्या स्टार्ट जाल्या. तशीची नेक्स्ट 2002 IRCTC म्हळ्यार रेल्वे टिकेट्स ऑनलायन बूक करचे एक वेब लॉन्च जाल्ले. सेम आतां 2007 तू फ्लिपकार्ट पुरो जण आयकले नव्हे. फ्लिपकार्ट लॉन्च जाल्ले. व्हेरी फर्स्ट ऑनलायन प्लॅटफॉर्म फॉर सेलिंग युअर प्रॉडक्ट्स. तशें दाखोवन 2013 Amazon लॉन्च जाल्ले इंडियान तू. आतां तुमी ह्या ट्रेंड पळयल्यार 2012 तू 8 मिलियन शॉपर्स आशिल्लींची इनक्रीज जाता आतां 300 मिलियन शॉपर्स आसाची ऑनलायन बाय करतले. अशी न्ही प्रिडिक्शन कसं म्हळ्यार 2013 तू 430 मिलियन शॉपर्स ऑनलायनाची घेताची म्हणून एक फोरकास्ट आसा. सो तुमी पळोवचे गेल्यार फ्रॉम 2012 टू फ्रॉम इन 13 years 37 टाइम्स ग्रो जाला ऑनलायन शॉपिंग करचे. तुम्ही बरो ऑनलायन शॉपिंग करताच की कोण करनाची ऑनलायन शॉपिंग. ओके. सो व्हेरी रेअर. ऑलमोस्ट एवरीबडी आतां ऑनलायन शॉपिंग करता आसाची. सो कसला तुमकां ई कॉमर्स इम्पॉर्टंट म्हणून फ्रॉम द कस्टमर्स पर्स्पेक्टीव तुम्ही कसं लायक ऑनलायन शॉप करताची. कन्विनियंट जाता वय की. आणि घरा बशील कडेन तुमकां प्रॉडक्ट्स येता. क्विक डिलिव्हरी. खंय बैसुनी तुम्ही कसलेय ऑर्डर कोर येता. ऑल्सो तुमकां प्रायस कंपेर कोर येता. ह्या वेबसायटान तो अशें आसा एक प्रॉडक्ट विकतले मस्त जन आसाची. एकलो एक प्रायसा विकून आसता, अनेकलो अनेक प्रायसा विकून आसता. सो तुमी कंपेर कोर येता. वेरएज तुमकां अंगडी वचूका जाल्यार सुमार कश्ट जाता विंगड अंगडी वचून कंपेर करूक ऑर ते प्रॉडक्ट आसना अंगडीन तू. आनीक कसं म्हळ्यार तुमकां वायड वेरायटी ऑफ प्रॉडक्ट्स मेळटा ऑनलायन. फॉर एग्जाम्पल आतां तुमकां दिल्लीच कशें की एक स्पेसिफीक प्रॉडक्ट जाय ते हांगा मंगळुरा खंय मेळना. सो ऑनलायनान तू तुमकां ते ऑप्शन आसता की स्टेट स्पेसिफीक युनीक प्रॉडक्ट्स घरा बशील कडेन ऑर्डर कोर येता.
आणि ॲज युजल वग्गी येता घरान तूं राखू का म्हणना सेम डे डिलिव्हरी नेक्स्ट डे डिलिव्हरी इन 1 वीक आनी पुरा ऑप्शन्स आसा तुमगेले टायम कार काण भायर वच्चे पार्किंग मागीर एफर्ट ते पुरा रेड्यूस जाता ऑनलायन ॲज अ कस्टमर तांची वाय शूड बिझनेसीस गो ऑनलायन कसलो तुमी तुमगेलो बिझनेस ऑनलायन हाडका हें आतां आमी पळयलें ॲज अ कस्टमर तुमी कसल्याक ऑनलायन घेताची म्हणून बट ॲज अ बिझनेस वाय डू यू वॉन्ट टू गो ऑनलायन घरा बशील कडेनच टार्गेट ऑडियन्स ऑर्डर तुमी हांगा लोकली एक शॉप घालरी जो एक स्टॉल आचमकलरी तुमगेले कस्टमर्स लिमिटेड जो तुमगेल्या फ्रेंड्सांना घेवका जो गोत तशिल्यांना घेवका वेरॅज ऑनलायन आचमकली ऑनलायनात तुमी प्रॉडक्ट्स लिस्ट केल्यारी खंय देखून तुमकां ऑर्डर येता ते तुमकां एक्सपिरियन्स ऑनलायन रिटेल स्टोर असल्यारी मस्त उणें आनीक कसं म्हळ्यार अंगडी जाल्यार तुमी सकाळी 10 गंटे देखून 8 गंटेगी 10 गंटे देखून 9 गंटेगी दवरताची बट ऑनलायन 24/7 ऑर्डर्स तुमकां रात्री 11 गंटेके येता 12 गंटेके येता सकाळी 6 गंटेके ऑर्डर येवचे चान्सीस आसा म्हळ्यार कस्टमर्स विंगड टायप आसा केलो जण डे शिफ्टा काम करताची नायट शिफ्टा काम करताची सो सर्चिंग ऑप्शन डिफरंट जनाक विंगड टायम आसता नेक्स्ट तुमगेली विजिबिलिटी इम्प्रूव जाता मार्केट प्लेसान तुमी लिस्ट केल्यारी तुमी ते कस्टमर डेटा अंडरस्टँड करून तुमी तुमगेले प्रॉडक्ट्स इम्प्रूव कोरयत आनी तुमगेले सेल्स इम्प्रूव कोरयत सो ई कॉमर्सा निमित्ती तुमकां हें पुरा ॲज अ बिझनेस फायदा आसा हांव आमगेल जर्नी सांगता आमी इन द इयर 2010 स्टार्ट केलेले बर्थडे पॉपर म्हणून फर्स्ट आमी वेबसायट लॉन्च केले आमगेले ॲज यू सेड टिना कामत मॅमाल सेशनान तूं हाऊ डू यू सेल युअर प्रॉडक्ट्स ते एक केदने आमकां एक प्रॉब्लेम आमी स्टार्ट केलेले कशी म्हळ्यार एवरी आंगडी वचून आमगेले प्रॉडक्ट्स विकता आशिल्लींची ದುಡ್ಡು ನಾಶಿಲ್ವ ಪಾಸ ಸೇಲ್ ಜತ್ತ ನಾಶಿಲ್ಲ ಆಮೆ ವಚ್ಚುನು ಗಡಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕಾಶಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ तशी आमकां आमी दिसल्या वाय डोंट वी गो ऑनलायन आमी टॅक्निकल बॅकग्रावंड आसून आमी वेबसायट डेवलप केल्या आनी वेबसायटा दाखून फ्रॉम डे 1 वी लॉन्च्ड आमकां ऑर्डर्स येवच्या सुरू जाल्या सो तंतू दाखून आमकां एक ह्यूज जंप मेळ्ळें एमेझॉना निमित्ती एमेझॉनान तूं आमी वन ऑफ द प्रिमियम सेलर्स ऑन एमेझॉन अंडर द कॅटेगरी ऑफ बर्थडे रिटर्न गिफ्ट्स अँड पार्टी सप्लायज तशीची आमी आमगेल्या फ्लिपकार्ट फर्स्ट क्राय मिशोन तूं लिस्ट केल्या आनी आत्तां क्विक कॉमर्स म्हणून आयकल्यांची पुरोजने ब्लिंकिट अमेझॉन आनी फ्लिपकार्ट 1 डे डिलिव्हरी दिल्यार ब्लिंकिट 10 मिनिट्स डिलिव्हरी 30 मिनिट्स डिलिव्हरी त्या पुरो ऑप्शन दिता सो पीपल आर मुवींग टुवर्ड्स क्विक कॉमर्स सो आमी आमगेले बिझनेस क्विक कॉमर्सांत हाडला आतां ब्लिंकिट आनी इन्स्टामार्टारी आसाची तशीची रिटेल आउटलेट्स आमी मंगळुरा ओपन केला आमगेले आतां 5 रिटेल आउटलेट्स आसा अँड होलसेल सप्लाय करताची अँड ऑल्सो फ्रँचायझी समेत दिताची आमगेल्या सो आतां तुमकां कसं आसा ऑप्शन टू गो ऑनलायन फस्ट तुमी कसला सूर कोरका इता म्हळ्यार तुमकां ऑनलायन बिझनेस सूर कोरका जाल्यार इन्वेस्टमेंट थोडे उणेची म्हूण येता फॉर एग्जाम्पल तुमी आतां अंगड घालका जाल्यार तुमकां एक शॉप सोदुका रेंट दिवका शॉपाक तुमी त्या टायमिंग्सा आसूका त्या पुरा मस्त कन्स्ट्रेन्स आसा वेरॅज तुमी ऑनलायन आसल्यार इट इज सिंपल एक पटी लिस्ट केल्ले मागीर ताजे तुमकां ऑर्डर येता आसता शॉपाचें भाडें रेंट तें तुमकां आसना सेम थिंग तुम्ही रिव्ह्यूज आनी पुरा घेतल्यार ऑटोमॅटिकली कस्टमर तुमगेले प्रॉडक्ट्स एगेन बाय करता चड रिव्ह्यू आशिल्ले प्रॉडक्ट पीपल टेंड टू बाय मोर आतां ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार विंगड आसाची कॅन यू नेम सम खंयची पुरा ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म तुमकां गोत आसा एमेझॉन फ्लिपकार्ट मिशो मिंत्रा अजियो त्या पुरा आसा बट तुमकां गोतस की वॉट्सॅपांतूय तुमी सेल कोरेत प्रॉडक्ट म्हूण सांगून फेसबुका थ्रूच तुमी सेल कोरेत देर इज समथींग कॉल्ड एज फेसबुक मार्केट प्लेस इंस्टाग्रामांतूय तुमी तुमगेले प्रॉडक्ट्स आनी सेल कोरेत
सेम देर आर डिफरंट वेज तुम्ही ऑनलायन कशी वचयता म्हूण सांगू न्हू. सो यू हॅव टू चूज द रायट प्लॅटफॉर्म. तुमगेल बिझनेसाक खंयची सुटेबल म्हूण सांगू न्हू तुमी चूज करता. फॉर एग्जाम्पल अवंगलाच बिझनेस करतल्यानं मिंत्रा प्लॅटफॉर्म चूज करूं, अमेझॉन चूज करूं, फ्लिपकार्ट चूज करूं. तुमकां स्मॉल तुमगेल्या इन्व्हेंटरी स्मॉल लिमिटेड स्टॉक लिमिटेड प्रॉडक्ट्स असल्यारी यू कॅन स्टार्ट विथ फेसबुक मार्केट प्लेस अँड इंस्टाग्राम. ताका रीच चड आसच. सो सेल योर प्रॉडक्ट्स ऑन द रायट प्लॅटफॉर्म. फर्स्ट स्टेप तुमी करेक्ट प्लॅटफॉर्म चूज करता खंयचे तुमगेल्या बिझनेसाक सूट जाता म्हूण सांगून. फॉर एग्जाम्पल तुमकां ऑनलायन तुमी बेकरी करता आसाची बेकरी आयटम्स करताची म्हूण ताका शेल्फ लायफ ना. सो तुमी यू शूड नॉट गो ऑन बिगर प्लॅटफॉर्म. ते बिगर प्लॅटफॉर्मार तुमकां शेल्फ लायफ जावंक जाता. सो यू कॅन स्टार्ट विथ फेसबुक मार्केट प्लेस, व्हॉट्सॅप बिझनेस अकाउंट ओपन करून तुमगेले प्रॉडक्ट्स लिस्ट करचे तशी तुमी सूर करेत. इवन स्विगी तुमी लिस्ट करेत. तुमगेले ओन वेबसायट कोरेचे चिके कस्ट आसा. बट देन इफ यू हॅव युअर ओन वेबसायट तुमकां गोत आसता तुमगेले कस्टमर कोण म्हूण सांगून. डेलिव्हरी टायम लायन्स तुमी डिसायड करेत. फॉर एग्जाम्पल हँडमेड प्रॉडक्ट जाल्यार म्हाका 1 वार लागता ते करूंक म्हूण सांगून तुमी कस्टमराले कॉन्टॅक्ट करून सांगू येता हांव 1 वार नंतर दिता तुमकां डिलिव्हरी म्हूण सांगून. सो तुमगेले ओन वेबसायट आसल्यार तुमकां कस्टमराल कॉन्टॅक्ट मेळटा. रिपीट कस्टमर जाताची. कस्टमराले तुमी फीडबॅक घेवन तुमगेले प्रॉडक्ट आनी बिझनेसय इम्प्रूव करेत. नेक्स्ट आसा क्विक कॉमर्स. क्विक कॉमर्स आनी ई कॉमर्सा डिफरन्स कसो म्हळ्यार क्विक कॉमर्सांतू आमकां जावंक जाल्यार प्रॉडक्ट मात्र अर्जंटा जावंक जाल्यार. फॉर एग्जाम्पल घरान तूं दूद सरला सो इमिडिएटली आमी ऑर्डर करताची. वेरएज सारी बाय करचे क्विक कॉमर्सांतू चिके उणे. वी कॅन वेट ऑर वी कॅन रिलाय ऑन बेटर वेबसायट्स लायक मिंत्रा, अजियो आनी पुरा आमकां गोतस तांगेली क्वॉलिटी लायक आस म्हूण सांगून सो तांतू लिस्ट करूं जाता. हाय डिमांड आनी रिपीट ऑर्डर्स तुमकां चड क्विक कॉमर्सांतू. फास्ट डिलिव्हरी आशिल्ली निमित्ती जन आतां क्विक कॉमर्सा मूव जाता आसाची. डे टू डे यूज आनी इम्पल्स बाय आशिल्ले प्रॉडक्ट आसल्यारी तुमी क्विक कॉमर्साक लिस्ट करता तुमगेले प्रॉडक्ट्स. सोशल मिडिया इज द बेस्ट चीपेस्ट. तुमकां कसलेय इन्वेस्टमेंट ना, कसलेय कमिशन ना. तुमगेले प्रॉडक्ट्स जस्ट फोटो काडले जो विडियो घाले आनी सोशल मिडिया फॉर एग्जाम्पल व्हॉट्सॅप, फेसबुक आनी इंस्टाग्रामान तूं लिस्ट करेत. आतां खंयच्यान तूं लिस्ट प्लॅटफॉर्मांत लिस्ट करची म्हणून एक पटी कळ्ळी नंतर हाव टू लिस्ट. फस्ट तुमगेले GST आसूं. GST ना जाल्यार तुमी मिशोंत लिस्ट करेत, व्हॉट्सॅपांतू, फेसबुकांतू, इंस्टाग्रामांतू लिस्ट करेत. विंगड पुरो प्लॅटफॉर्मा GST इज अ मॅन्डेटरी थिंग फॉर रेजिस्टरींग. तशी तुमी एक पटी तुमगेलें रेजिस्ट्रेशन जाल्यार तुमगेले ब्रँड देन यू हॅव टू लिस्ट द प्रॉडक्ट्स. प्रॉडक्ट लिस्टिंग एक मस्त इम्पॉर्टंट टास्क. इता म्हळ्यार आतां तुमी शॉपा वताची, एक अंगडी वताची, एक कुकर जावका म्हणटाची, तेदून तुमी फस्ट कसं करताची ते प्रॉडक्ट कशी ओपन करची म्हूण पळयताची आनी ते तुमकां झड आसवा म्हूण पळयताची. मागीर तुमी ओके म्हाका कितले लिटरात जाय म्हूण पळयताची. वेरएज त्या ऑनलायनान तूं ह्या पुरो एक्सपिरियन्स टच, फील, लुक, वेट, डायमेन्शन, मेटिरियल कशी तुमी सांगचे कस्टमराक कळका न्हय ते कसं म्हूण सांगून प्रॉडक्ट. सो लिस्टिंग इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट इन ई कॉमर्स. कसं म्हळ्यार तुमगेले फोटो भारी लायक आसूं का ते फोटो. घरान तूं सायडा दवर मातशी बॅकग्रावंड क्लटर आसलो जायना. चंद एक वायट बॅकग्रावंड दवरून मोबायलान तूं काडयता बट बॅकग्रावंड मस्त नीट आसूं का. फोटो पळयली तशीची कस्टमरान सांगता म्हाका हें प्रॉडक्ट जायी म्हूण सांगून. आतां मस्त AI टूल आयल्यांची ChatGPT घाल्यार तुमी घरांत बसून काडलेले फोटो भारी लायक येता. सो मस्त ऑप्शन्स आसा. आतां टॅक्नॉलॉजी मस्त इम्प्रूव जाला. सो फस्ट तुमगेल्या प्रॉडक्टाचे इमेज लायक आसूं का ते इमेजान तूं नेक्स्ट ताजें डिस्क्रिप्शनान तूं ताजें डायमेन्शन, मेटिरियल, कसं लायक यूज ते पुरा लिस्ट जावन आसूं का. आनी प्रॉडक्टाचें टायटल म्हळ्यार कसलें नांव तुमी टायटल क्लियर जावन दिवं का. फॉर एग्जाम्पल सारी लिस्ट केली म्हण लेक्याची खंयची टायपा सारी
कांजीवरम सारिगी कॉटन सारिगी सिल्क सारिगी वेरायटी आसा मू करेक्ट कस्टमराक वळखा कन्फ्युज्ड असल्यार कस्टमर घेनाच तुमगेले प्रॉडक्ट्स इता म्हळ्यार तांकां तुमकां कॉन्टॅक्ट करच्याक पॉसिबल ना ई कॉमर्स थ्रू तांचे तुमगेले टायटल क्लियर असल्यार इमिडिएटली पळोवन घेताची एग्जाम्पल कांजीवरम प्युअर सिल्क सारी आनी ते कलर घालल्यार कस्टमराक करेक्ट कळटा की हें प्रॉडक्ट तुमगेलें म्हणून सेम थिंग फोटोज नेक्स्ट आसुका फोटोज तशीची तुमी सारी फोटो घालेत क्लोज्ड सारी असल्यार ताजे पल्लू कशें म्हूण कोणाक कळटा सो ओपन जावन आसुका बेस्ट मॉडलाक घालून गेल्यार बेस्ट दिसता म्हळ्यार तें एक फील जाता तांकां की अशें दिसता म्हूण आनी विडियोज आर द बेस्ट वे जनान आतां पळोवचे रिल्स विडियोज 30 सेकंड्स तुमगेले एक लायक विडियो असल्यार ते प्रॉडक्ट फास्टर सेल जाता लिस्टिंग जातरी मेन इंपॉर्टंट आसचें तुमी ऑलरेडी निमगे प्रायसींग कसलें दवरका म्हूण सांगून कशी प्रायसींग दवरचें तुमी आतां स्टोरा विकच्याक ऑनलायन विकच्याक मस्त डिफरन्स आसा इता म्हळ्यार स्टोरांत तुमी कशी रेंट स्टाफ चार्ज मागीर मेंटेनन्स इलेक्ट्रिसिटी त्या पुरा कन्सिडर करता की ई कॉमर्सान ती लिस्ट करतना देर आर सर्टन थिंग्स दॅट यू हॅव टू कन्सिडर फस्ट तुमगेले आसचे प्रॉडक्ट कॉस्ट मस्त जनाक बिजनेसान तू प्रॉडक्ट कॉस्ट गोत्तसना सो यू शूड नो वॉट इज युअर प्रॉडक्ट कॉस्ट एस्पेशली हँडमेड प्रॉडक्ट्सान तू तुमी एक स्मॉल आयटम्स घेवन मागीर तुमी क्युरेट करचे न्हय सो ताजी पुरो कॉस्ट तुमी ट्रॅक करून बरोवन दवरका ईच प्रॉडक्टाची कॉस्ट कळ्ळे नंतर ईच प्लॅटफॉर्मा डिफरंट कमिशन फी आसता पुरो प्लॅटफॉर्मान तू तांणी क्लियर जावन एक्सप्लेन करताची ग्रॉसरी जाल्यार इतलें कमिशन सारी जाल्यार इतलें कमिशन हँडमेड प्रॉडक्टाक इतलें कमिशन म्हूण आसता सो ते तुमी कमिशन नोट करका मागीर आसचे शिप्पींग चार्ज सो शिप्पींग चार्जस वेरियस प्लॅटफॉर्मा विंगड चार्ज आसतात त्यावेळी नोट करका मागीर तुमकां पॅकेजींग फॉर एग्जाम्पल तुमगेले फ्रेजायल आयटम जाल्यार बबल रॅप गी बॉक्स गी लेबल गी तुमगेले ऑर्डर येयल्यार घालचे त्या पुरो तुमी कॉस्ट रेडी करून दवरका एडवर्टायजमेंट कॉस्ट हांव थोडे मागीर सांगता आनी रिटर्न्साचे थोडे मागीर सांगता सो ह्या पुरो तुमी कंप्यूट कर न्हू तुमी एक MRP दवरल्यार ह्या पुरो कॉस्ट डिडक्ट केले नंतर तुमकां कितलो प्रॉफीट जाय ते येत गी ना म्हूण पळोवका तशें जाल्यार मात्र तुमकां प्रॉफीट आसला मात्र तुमी ऑनलायन लिस्ट करका सेल हाडचे व्हेरी इजी ऑनलायनान तूं प्रॉफीट आसचें तुमी कंप्यूट केला मात्र तुमकां कळचें आनी एक पटी लिस्ट केले नंतर रिव्यूज हाडका तुमगेले कस्टमरान ऑर्डर प्लेस केले फुडें तांकां फोन करून आमकां एक रिव्यू घाली म्हणची विडियोज घेवची तुमी पब्लिसिटी करची त्या पुरो पळोवका प्रॉडक्ट इफ इट इज गॉट रिव्यूज दॅट मिन्स ओके विंगड जणान घेतला हें प्रॉडक्ट हांव घेव येता आतां इंस्टाग्रामान तूं इतले फॉलोअर्स आसाची इतले जनान घेतला म्हणून हांव ब्लायंडली ह्या कस्टमराले ह्या सप्लायराले घेव येता म्हणून जनाक एक ट्रस्ट येता सो रिव्यूज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फोटो रिव्यू विडियो रिव्यू आर बेटर आनीक कसं म्हळ्यार तुमी ऑनलायन स्टार्ट करचे पशी फुडें एक पीस 2 पीस विकची न्ही तुमगेली इन्वेंटरी केदां न्ही फुल्ल आसुका एक आतां तुम फॉर एग्जाम्पल इफ दीस बॉटल स्टार्ट्स गोईंग तुमकां सेल जाली म्हूण लेख्याची एक ऑर्डर येयल्या 2 ऑर्डर येयल्या 3 ऑर्डर येयले म्हळ्यार कस्टमर्स आर लायकींग इट म्हूण तुमी इन्वेंटरी हांड दवरका 20 पीस हांड दवरची 30 पीस हांड दवरची बिकॉज एक पटी तुमगेले ऑर्डर स्टॉक उणी जाल्यार ते ट्रॅक्शन मेळना ट्रॅक्शन म्हळ्यार एक कस्टमरान घेवन लायक जाल्यार मार्केट प्लेस कसं करता म्हळ्यार एमेझॉन फॉर एग्जाम्पल ह्यांची दाखयता प्रॉडक्ट्स कस्टमराक की हें वत्ता आसा लायक कर न्हू तूं वय पळ्ळ्या म्हूण सांगून तुमी आतां एक सर्च मारल्यार तुमकां तेंची वपास येता वय की न्ही दॅट इज ऑल मार्केट प्लेसाचे एडवर्टायजमेंट स्ट्रॅटजी सो तुमी इन्वेंटरी रेडी दवरका एक पीस विकून हें जाल्ल्या म्हणून सांगू जायना सो हें पीस विकून गेल्यार कस्टमर आर लायकींग इट यू मेक प्रॉडक्ट्स वॉट कस्टमर लायक तुमकां खूश आसा म्हूण सांगून प्रॉडक्ट लिस्ट करची न्ही तुमगेले प्रॉडक्ट लायकय जावन आसचे पुरो बट प्रॉफिटेबल ऑनलायन ना जाल्यार तुमकां लिस्ट करूं जायना तेंची तुमी आतां स्टॉक न्ही पुरो दवर रेडी दवरल्यार तुमकां ट्रॅक्शन चड मेळटा क्विक कॉमर्साचे तशीची सिमिलर
क्विक कॉमर्स आणि ई कॉमर्सांत कसं डिफरन्स म्हळ्यार क्विक कॉमर्सांत स्टोरेज मस्तू स्टोरेज चार्जस चड आसा तांतू क्विक सेलिंग आयटम्स मात्र विकूका फॉर एग्जाम्पल उदबत्ती ते रेग्युलर यूज नव्हे सो फास्ट सेलिंग आनी ताजी वॉल्यूम सान वैगिने ताजी स्टोरेज फी तुमकां उणें बसता स्मॉलर प्रॉडक्ट बल्की विकू जायना फॉर एग्जाम्पल मांचो क्विक कॉमर्सार जायना फर्निचर प्लॅटफॉर्मान तुमी विकूं येता क्विक कॉमर्सान तूं स्मॉल प्रॉडक्ट्स विच सेल फास्टर तुमी विकूका कॅटलॉगिंग पुरा सेम प्रॉडक्ट इमेज लायक आसूका विडियो लायक आसूका प्रायस तुमी कंप्यूट कोरका पॅकेजींग व्हेरी इम्पॉर्टंट इता म्हळ्यार डेलिव्हरीन तूं कशी आमगेल पॅकेज कस्टमरा वत म्हूण आमकां कळना एक ऑर्डर आयलें म्हूण लेख्याची तुमी आतां मंगळुरा डेलिव्हर करूंकय दिल्ली डेलिव्हर करूंकय डिफरन्स आसा ते मस्तू शिप्पींग डेलिव्हरी एजंट्स जाल्यार हातान तूं एक्सचेंज जावन वता सो तुमगेल प्रॉडक्ट्स चंद कोनू बॉक्सा घालची गी बबल रॅप करची गी क्लिंग रॅप करची गी आतां पावसाड आसल्यार बॉक्स वली जाता सो ताका कवर घालची गी त्या पुरो तुमी केअर घेवका एक ऑर्डर येतना आनी क्विक कॉमर्सान ती तशीची तुमी तुमगेले मार्जिन्स कंप्यूट कोरका प्रॉडक्ट्सा MRP आसल्यार MRPक तुमकां प्रॉफीट आसगी म्हणून कंप्यूट करता पुरो चॅनल्सांतूय तांणी एक स्प्लिट अप दिताची शिप्पिंगा इतले कमिशन इतले म्हूण सांग सो तुमी तुमकां खंयची जाय गी तें पळोवन तुमी लिस्ट कोरेत आतां रायट प्रॉडक्ट सिलेक्शन आतां तुमगेल प्रॉडक्ट ई कॉमर्साक सुटेबल गी नाही म्हूण तुमकां कशें कळटा ताका देर आर डिफरंट वे क्रायटेरिया तुमगेल प्रॉडक्ट कसले एक प्रॉब्लमा सोल्युशन दितगी म्हूण तुमी पळोवका इट इज नॉट अ रेग्युलर प्रॉडक्ट फॉर एग्जाम्पल बँगल्स म्हणून ऑथेंटीक ट्रेडिशनल बँगल्स फॉर द सारी मॅचिंग आसल्यार इट इज द रायट प्रॉडक्ट आतां एक कस्टमर लेखता हांव एक सारी हाडला म्हाका ताका सेम कलराची बँगल जावका येस तेदन तुमी ऑनलायन घाल येता प्रॉडक्ट शूड बी यूजफूल फन आनी एफोर्डेबल आतां कस्टमरान तुमगेले प्रॉडक्ट पळयतना तांकां टू एक्सपेन्सीव आसचे नज टू चीप आसचे नज रायटली प्रायस्ड आसूका आनी 3 टायप्स ऑफ प्रॉडक्ट्स आसाची वन इज सर्च बेस्ड म्हळ्यार कस्टमराक गोत आसता कसो जाय म्हूण सांगून तो सर्च करता म्हाका ब्लू कलर बँगल ट्रेडिशनल म्हूण सो दिता तेदन तुमगेले प्रॉडक्ट्स लिस्ट जावका ते कशें म्हळ्यार कीवर्ड्स म्हूण आसा तुमी टायटलान तूं करेक्ट ब्लू कलर बँगल म्हूण दिल्यार ते तांकां दाखयता सेम थिंग रिपीट म्हळ्यार कस्टमराक गोत आसता ताका जाय म्हूण सांगून तांचे प्रॉडक्ट महिना यूज जावता जाल्यार फॉर एग्जाम्पल उदबत्ती म्हणून सांगयता तर महिना आमकां जावका मू देवा पूज करतना सो तो डायरेक्ट त्या कंपनीचें नांव घालून सो दिता म्हाका असल जावका म्हूण सांगून आनीक कसं अर्जंट ते कसं प्रॉडक्ट कित्याक गोतना ताका अर्जंट जावका आतां फॉर एग्जाम्पल बर्थडे बलून्स आज बर्थडे सांजेर भितर येवका ते कशें आसल्यार रिवॉर्ड न्ही अर्जंटारी ऑर्डर करचें सो 3 टायप ऑफ कॅटेगरी आसा तुमगेल प्रॉडक्ट खंयची कॅटेगरी आसा म्हूण तुमी अर्थ कोन्न घेवका मागीर पॅकेजींग एज आय सेड पॅकेजींग लायट आसूका कॉम्पॅक्ट आसूका आनी करेक्ट आसूका मेनी टायम्स आमी पेटयलेले प्रॉडक्ट ब्रोकन जावन कस्टमरा वता चुर्र जाता त्या म्हळ्यार तें आमकांय न्ही तांकांय न्ही आमी बेटर पॅकेजींग केल्यार कस्टमर हॅपी जाता आशिल्लो सो आमी पॅकेजींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन ई कॉमर्स फ्रेजायल आयटम आसल्यार ताका बबल रॅप करूंका ब्रेकेबल आयटम आसल्यार ताका बबल रॅप करूंका पावसाडेनी हांग पावस आसता दिल्ली आसना हांग पावस आसना दिल्ली आसता सो वेदरय तुमी कन्सिडर कोरका तुमी प्रॉडक्ट लायट वेट दवरल्यार बल्की पॅकिंग ना जाल्यार तुमकां शिप्पींग कॉस्ट रेड्यूस जाता शिप्पींग कॉस्ट इज बेस्ड ऑन वेट ऑर वॉल्युमेट्रीक आतां फॉर एग्जाम्पल तुमगेले प्रॉडक्ट साना आसचे पुरो बट 10 kg तेदना शिप्पींग कॉस्ट चड जाता तुमगेले प्रॉडक्ट लायट वेट आसचे पुरो बट बल्की आसा तेदना तुमगेले शिप्पींग कॉस्ट चड जाता सो यू शूड लिस्ट तुमी पळोवका की खंयची प्रॉडक्ट हांव ऑनलायन विकूं जाता म्हूण तुमी तुमगेले प्रॉडक्टान तूं लिस्ट कोरका सुरे स्टार्ट करतना तुमगेले हिट प्रॉडक्ट्स लिस्ट करका 5 products which you know that okay हांगा लोकली घेता आसाची सो प्रॉबब्ली विंगड जणे घेवच्या पुरोची म्हूण मिगेले 100 products हांव 100 लिस्ट करता म्हळ्यार
त्या गुंपल गोविंदा जाता. सो प्लीज 10 प्रॉडक्ट गी 5 प्रॉडक्ट तुमकां खंयची कॉन्फिडन्स आसा तुमी वपास कोर येतं ऑर वपास स्टॉक हाडून दवर येतं त्या रेडी करून दवरका. वय स्टार्ट विथ फ्युअर स्ट्रॉंग प्रॉडक्ट्स दॅन वीक प्रॉडक्ट्स. मस्तू लिस्ट करचे इज नॉट द गेम. स्टार्ट स्लोली अँड देन यू कॅन एक्सपांड. तशीची द क्विक चेक बिफोर यू लिस्ट हें एक मना दवरून घेवयाची. डज युअर प्रॉडक्ट सॉल्व अ क्लियर नीड म्हळ्यार कस्टमराक हें प्रॉब्लम आसा तुमी सॉल्व करता आसाव्या तें तुमकां गोत्त आसुका. विल कस्टमर सर्च फॉर माय प्रॉडक्ट ऑर बाय इट ऑनलायन. आनीक इज इट इजी टू पॅक अँड शिप. आतां ऑर्डर आयल्या म्हळ्यार इमिडिएटली पॅक करून पेटोत तशें आसव्या. आनी कॅन आय डेलिवर इट ऑन टायम. मेनी प्लॅटफॉर्म्स तांणी डिलिव्हरी दिताची वेरस तुमी इंस्टाग्रामान तुज्यो फेसबुकांत लिस्ट केल्यार तुमी तांकां डिलिव्हरी ऑन टायम केल्या उपरांत प्रॉडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल आमगेल प्रॉडक्ट्स इज व्हेरी डेट स्पेसिफीक. बर्थडे रिटर्न गिफ्ट्स, बर्थडे टॉयस, पार्टी सप्लायस. पार्टी जर तर वयता म्हणून जायना आमी. आज हें पार्टी आसल्यार आमी आज पावोवका. सो तुमगेले प्रॉडक्ट्स इन केस इट इज डेट स्पेसिफीक तुमी whether you can fulfill it before the event that तुम्ही नोट करका. Will I make good profit after all cost. या very very important. तुम्ही प्रॉफिट कम्प्यूट करू का ईच प्रॉडक्टाचे आनी त्या म्हाका विकच्या जत्तगी म्हूण पळोवका. आतां फॉर एग्जाम्पल टी देवगिरी टी ताजे MRP इज व्हेरी लो टू सेल इट ऑनलायन. आतां 100 रुपीज आसल्यार शिप्पींग कॉस्ट 80 रुपीज जाता. सो सच प्रॉडक्ट्स वी कॅनॉट सेल म्हूण लेखूनच तुमी तुमगेल इनोवेशन यूज कर न्हू. हाऊ यू कॅन अपसेल युअर प्रॉडक्ट ऑर हाऊ यू कॅन मेक अ कॉम्बो आउट ऑफ युअर प्रॉडक्ट टू सेल इट एट अ हायर प्रायस. आतां तुमगेल्या शिप्पींग कॉस्ट कॉन्स्टंट फॉर अ पर्टिक्युलर kg. सो तुमी 1 kg तू देवगिरी टीचे विंगड वेरायटीचे कॉम्बो करून विकल्यार दॅट वूड बी प्रॉफिटेबल. शिप्पींग कॉस्ट कॉन्स्टंट आसता तुमगेल प्रॉडक्ट कॉस्ट इनक्रीज जाता. कमिशन तशीच तुमी ते ट्रायल अँड एरर करका. नॉट सेलिंग बट लिस्ट करची पशी फुडेंची ट्रायल अँड एरर करूनची रायट प्रायस्ड प्रॉडक्ट विकूका. सेल अलोन इज नॉट प्रॉफिट. हें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेनी पीपल हू सेल ऑनलायन डू नॉट नो वेदर दे आर प्रॉफिटेबल ऑर नॉट. एस्पेशली न्यू सेलर्स. तो विकता आसना तितले प्रायसा म्हूण हांव विकता म्हणून केदनय करूनच तागेल कॉस्ट विंगड आसचें पुरो तागेल क्वॉलिटी विंगड आसचें पुरो. तुमी तुमगेल प्रॉडक्टा विशयी तुमकां गोत्त आसुका तुमगेल कॉस्टिंग्स तुमकां गोत्त आसुका. प्रॉफिट आसला मात्र ऑनलायन विकूका. न्हय जाल्यार कोणागीची यूज जाता आमकां प्रॉफिट जायना. पूरा कॉस्ट तुमी कन्सिडर करका लिस्ट करतना. आनी ऑर्डर आयिल्ले नंतरय तुमकां कॉस्ट ब्रेकअप मेळटा प्लॅटफॉर्मा दाखोवन. फॉर एग्जाम्पल शिप्पींग चार्ज केलो पटी चड पडटा उणी पडटा त्या पुरो तुमी पळयता आसुका ऑनलायन विकतना. खंयची प्रॉडक्ट्स प्रॉफिट ना गी ते इमिडिएटला राबोवका ऑनलायन विकचे. केलो पटी कसो जाता म्हळ्यार तुमी लेखताची हें वेट 1 kg हांव विकूं येता म्हणून बट डिलिव्हरी तांणी कसं करताची शिप्पींग कंपनीज वॉल्युमेट्रीक घेताची. वॉल्युमेट्रीक म्हळ्यार लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हायट म्हूण घेताची. तसल प्रॉडक्ट्स तुमी एंटिसिपेट करनाची की तांणी म्हाका 2 kg चार्ज घालताची म्हणून. तुमी कशी कंप्यूट करून आसता 1 kg म्हूण सांगून. वेट 1 kg आसता बट बॉक्स तुमगेले हॉड आसता. सो तसल प्रॉडक्ट तुमी विकून एक ऑर्डर येत तरी ताजे प्रॉफिट ना जाल्यार स्टॉप सेलिंग इट. एवरी प्रॉडक्ट SKU म्हळ्यार युनीक नंबर ऑफ अ प्रॉडक्ट. आतां तुमगेले 10 प्रॉडक्ट आसल्यार 10 प्रॉडक्टाचे कितले तुमकां प्रॉफिट आसा म्हणून तुमी कंप्यूट करता. रायट प्रायसींग प्लस कॉस्ट कंट्रोल अँड ट्रॅकिंग प्रॉफिट विल गिव यू स्ट्रॉंगर प्रॉफिट्स. सो तुमी हंत थोडे एफर्ट घालका जाता बिकॉज इट इज नॉट कन्वेन्शनल सेलिंग. आतां शॉपा विक्कील वरिना इतले कॉस्ट येयल्या इतले मिगेल भाड्या इंटू 2 times इंटू 3 times कोण विकल्या तशें ना. तंतू मेनी फॅक्टर्स आसा एज आय सेड शिप्पींग कमिशन पॅकेजींग लेबलिंग स्टाफ गी त्या पुरो तुमी कन्सिडर करका जाता. ऑपरेशन्स म्हळ्यार एक पटी तुमकां ऑर्डर येवच्या सूर जाल्या हाऊ डू यू मेंटेन युअर बिजनेस. तुमी फस्ट इन्व्हेंटरी रायट दवरका. एज आय सेड बिफोर आउट ऑफ स्टॉक वचनच प्रॉडक्ट्स. मागीर तुमी रिऑर्डर आतां तुमकां एक हें ऑर्डर आयल्या म्हण लेक्याची ऑर्डर येतना तुमगेले सप्लायर जा दाखोवन तुमकां कितले टायम भितर तें मेळटा
त्या तुम्ही कन्सिडर कोरका. रिऑर्डर कोनू कितले टायम लागता तुमकां तें प्रोड्यूस करूंक त्यावेळी कन्सिडर कोरका. आनी पॅकेजींग स्टँडर्ड आनी क्वॉलिटी आसूं का. ते कस्टमराक ब्रेक जावन चमकलरी तांकां कसले यूज ना, आमकांय कसले यूज ना. आनी तुमगेल्या रिटर्न्स आतां ई-कॉमर्सांत आनीक एक इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार रिटर्न येता प्रॉडक्ट. बेजार जाता, सुरे मस्त बेजार जाता. कसले रिटर्न येयला म्हूण आमकां गोतना. कस्टमरान रिव्यू घालल्यारी ओके, रिव्यू घालना जाल्यार अयो आमगेले प्रॉडक्ट समना आशिल्ली गी, कसं जालें गी म्हूण आमी लेखताची. सो ते रिटर्न येयल्या तुमकां एक लेसन म्हूण एक कन्सिडर करता तुमी. कसला रिटर्न येयल्या. रिटर्न येतना पॅकेज ओपन जावन आशिल्ली गी फस्ट स्टेप. ओपन जावन आशिल्ली म्हळ्यार हां कस्टमरान ओपन केलो पटी ओपन जायना ती येताची. आतां आमगेले ई-कॉमर्स कशें जालां म्हळ्यार हळ्ळी बशील जन ऑर्डर करताची मागीर मन चेंज करून फोनू काणाची डिलिव्हरी येतना. तसल पुरा पॅकेजीस आमकां विदावट रिचींग द कस्टमर वापस येता. एक कसं लायक म्हळ्यार क्विक कॉमर्सांत आनी ई-कॉमर्सांत तूं तसल पुरा प्रॉडक्ट्स आखत आनी कसले चार्ज घेनाची, कमिशन आनी शिपिंग चार्ज घेनाची. कस्टमरा रीच जायनी म्हूण जाल्यार. वेरॅज नेक्स्ट लेवल ऑफ रिटर्न कस्टमरान ओपन केल्या ताजे नंतर तुमकां चार्जस पडू सुरू करता. ओपन करतरी तांकां खूश जायनी, जो सायज फिट जायनी, जो कलर सूट जायनी, तेदन तांणी रिटर्न करताची. तेदन तुमी कसं कोरका म्हळ्यार कसला रिटर्न केल्या. मे बी हांव सायज घाल्लेले एक पेटयलेले एक आसच्या पुरो, जो कलर एक फोटो घाला विंगड कलर पेटयला. कस्टमरा तेंच जावका. कस्टमरान कसं ऑनलायन पळयलें गी ताका तेंच जावका. तुमी ओ हें स्टॉक ना म्हूण हांव विंगड घालून दिवचें जायना. जो दिखता है वो बिकता है तशीची तुमकां तांकां तेंच जावका पळयलेले तशी. सो यू शूड बी व्हेरी केअरफूल. तुमगेल्या तुमी कसं प्रॉमीस केला की कस्टमराक तेंच डिलिव्हर कोरका. आनी एक ऑन टायम डिलिव्हरी केलो प्लॅटफॉर्म्स आनी प्रतांनी डिलिव्हरी करताची. इन केस यू आर डिलिव्हरिंग तुम्ही खंयची टायम कमीट केला की कस्टमराक तेंच टायम भितरी तुम्ही कोलॅबरेट कोरयत. DTDC प्रोफेशनल कोरियर्स डिलिव्हरी ओटू कोलॅबरेट कोरयत. तांगेले निमगुका डेल्लीक म्हाका कितलो टायम जाता डिलिव्हर करूंक, विंगड कडेन कितलो टायम जाता. सो यू शूड कम्युनिकेट द सेम टू द कस्टमर. ओवर कमीट करू नज. वेन यू नो दॅट यू कांट डिलिव्हर डू नॉट ओवर कमीट. आनी सपोर्ट कस्टमराक केदेंय तांणी थ्रू ऑनलायन तुमकां ऑर्डर केल्यार तांकां सपोर्ट कोरका. कस्टमायजेशन ऑप्शन तुमकां दिवचा जाता जाल्यार दिवका. सो कन्सिस्टन्सी इन एवरी ऑर्डर. तुमी आज एक लाय क्वॉलिटीचे प्रॉडक्ट पेटयले, फाल्यां उणी क्वॉलिटीचे कसले मिक्स करून नाशिल्ले स्टॉक नाशिल्ले म्हणून तशें करूनच क्वॉलिटी केदेंय तुमगेले कन्सिस्टंट आसूं. सो रायट इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, स्मार्ट रिऑर्डरींग, पॅकेजींग, रिटर्न्स अँड कंप्लेंट्स ट्रॅकिंग. हे कंप्लेंट्स आयल्यानंतर तुम्ही वॉट इज रॉंग इन माय प्रॉडक्ट म्हणून पळोवन त्या ट्राय नॉट टू रिपीट इट. हें पुरो केल्यार तुमकां डेफिनेटली ई-कॉमर्स वील गिव यू बेटर ग्रोथ. हें ऑलरेडी सांगलां. तुमी प्रॉडक्ट स्टार्ट स्लोली, रायटली प्रायस करयाची. कॉम्पिटिटर इतल्या विकता म्हणून आमी विकू पळोवचें न्हय. आमकां तें प्रॉफिटेबल आसा की ना म्हूण सांगून मात्र विकूका. इफ योर क्वॉलिटी इज गुड, इफ योर प्रॉडक्ट्स आर गुड अँड इफ यू आर कॉन्फिडंट अबाउट योर प्रॉडक्ट, बी स्टिक ऑन टू द प्रॉफिट्स दॅट यू वॉन्ट अँड ट्राय टू सेल इट. इमेजेस लायक आसूं का, व्हिडिओ लायक आसूं का, रिव्यूज कलेक्ट कोरका. गुड रिव्यू वील गिव यू ऑटोमॅटीक सेल्स. आनीक तुमी प्रॉफिट पळयना तिला लिस्ट करूनच. These are the 5 things you should consider when listing your product. Same thing हांव रिपीट करता सर. तुमगेले अवेलेबिलिटी आसूं का, प्रायस तुमगेले कॉम्पिटिटीव आसूं का, येट प्रॉफिटेबल आसूं का, आनी क्वॉलिटी ऑफ द प्रॉडक्ट केदेंय तुमी लायक दवरका. आतां आमी कशी ग्रो जाल्ल्या म्हूण सांगताची. आमगेल्या बर्थडे रिलेटेड इव्हेंट जाल्ले निमित्ती इट इज इव्हेंट बेस्ड. म्हळ्यार पेरेंट्स चेडूवाल बर्थडे प्लॅन करतना इट मायट बी 1 week or 2 days or 3 days बिफोर. बिजी आसताची. चेडूवाल रिक्वेस्ट आनी डिमांड्स डेली चेंज जाता. आज ह्या थीम म्हणटाची, नेक्स्ट डे आनीक थीम म्हणटाची. सो पेरेंट्साक मस्त कश्ट जाता. सो आमगेल्या कसं म्हळ्यार वी एज बर्थडे पॉपर कंपनी वी आर देर अक्रॉस 14 states इन Amazon. म्हळ्यार आमगेले 14 GST आसाची. आमी 14 कडेन आमगेले स्टॉक दवरला 14 स्टेट्सांतू. सो कस्टमरान ऑर्डर केल्यार ताका क्विकली मेळटा आमगेले प्रॉडक्ट्स. सेम थिंग ब्लिंकिटांतू आमी 20 स्टेट्सांत आमगेले प्रॉडक्ट
स्टोरेज जावन दवरला सो दॅट कस्टमर गेट्स इट क्विकली. हें आमगेल नीड, आमगेल बिझनेस नीड क्विक डिलिव्हर कोरका म्हणून बिकॉज इट इज इव्हेंट बेस्ड. तेंची तुमकां ते एक स्पोर्ट्स ब्रँड आसा म्हणयाची. स्पोर्ट्स ब्रँड नीड नॉट बी इन सो मेनी प्लेसीस. They can wait, whereas product which are event based they need it quickly. So yeah, amgel strategy, we are there in all states to cater to the customer need quickly. Final कसामळारी scale, reach, deliver speed, build trust. आज ही लिस्ट कोण तुम्ही फाल्या 100 ऑर्डर येता म्हणून लेखू जायना. स्टार्ट स्लो, करेक्ट जावन लिस्ट करयाची. डू थिंग्स राईट फर्स्ट टाईम. सो तुम्ही फर्स्ट टायमा दाखूनची करेक्ट लिस्टिंग, करेक्ट इमेजेस, विडियोज आनी घालरी तुमकां ई कॉमर्स इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म टू स्केल फास्टर. तुमकां ऑडियन्स चड मेळटाची आनी तुमगेल्या कस्टमराक मस्त कन्विनियंट ऑर्डर करचें ऑनलायन. आनी तुमकां डेटा मेळटा. ह्या स्टेटा दाखून म्हाका चड ऑर्डर येता आसा, ह्या कस्टमरा दाखून कस्टमरा नांव येना बट ह्या रिजना दाखून म्हाका चड ऑर्डर येता आसा. सो यू कॅन वर्क त्या डेटा घेवन तुमी तुमगेलो बिझनेस एक्सपांड करचें प्लॅन कोरयता. आनी क्विक कॉमर्सान तूं अल्ट्रा फास्ट डिलिव्हरी जल्लल निमित्ती आतां पूरा जनी पूरा यंगस्टर्स आमी समेत क्विक कॉमर्सा मूव करता आसाची. बट अपार्ट फ्रॉम दीस ब्रिक अँड मोटर म्हळ्यार तुमगेल्या रिटेल स्टोर्साकय तुमगेल प्रेझन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी ऑनलायन मात्र म्हूण बसचें जायना. खंय पुरो तुमकां एग्जिबिशन आसा गी त्या पुरा वच्चाची. बिकॉज एक पाटी ब्रँड तुमी बिल्ड करता जाल्यार यू हॅव टू पुट युअर एफर्ट्स. कस्टमराक गोत्तच का तुमगेल ब्रँड कसो म्हूण सांगून. लूक अँड फील तांकां कळका ओ ओके हें हांगेल क्वॉलिटी विंगड जनाल पशी लायक कसो म्हणून. ताका ई कॉमर्सय जाय, क्विक कॉमर्सय जाय आनी रिटेल आउटलेट्सय जाय. स्लोली वन बाय वन यू ट्राय टू कॉन्कर all these things. सक्कड एक पटी कोरका म्हळ्यार जायना. स्टार्ट स्लोली. ई-कॉमर्स अँड क्विक कॉमर्स विल डेफिनेटली बूस्ट युअर सेल्स. तुमी अवेलेबल एवरीवेअर आसल्यारी, प्राईस तुमगेल करेक्ट आसल्यारी, ट्रस्टेड कन्सिस्टन्सी आसल्यारी यू वील डेफिनेटली रीच वॉट यू वॉन्ट. ओके अशी म्हूण सांगून हांव म्हगेलें सेशन क्लोज करता आसा. थँक्यू. कसले क्वेश्चन्स आसल्यार निमगो येता. तुम्ही त्या 14 स्टेट्स त्या डिफरंट स्टेट्स डिफरंट GST जाय सांगलेत न्ही ते आमकां पर्टिक्युलर एड्रेस आसकावे न्ही कशें. ऑल दॅट Amazon ओनली वील हेल्प यू ओवर अ पिरियड ऑफ. आत्तां तुमी कोरका म्हण म्हणाचे. आत्तां तुमी यू स्टार्ट स्लो. आमगेल्या सिन्स इट इज बेस्ड ऑन इव्हेंट पळयाची. सो वी स्टार्टेड विथ सेंडिंग आवर प्रोडक्ट्स टू बँगलोर वेअर हाऊस फर्स्ट. ताजे नंतर आमकां कळ्ळें की रिपोर्ट्स येता हैदराबादान तो चड ऑर्डर्स म्हळ्यार आमी थंय ओपन केल्या GST. तशी नेक्स्ट डेटा पळयतना खंय आमकां चड ऑर्डर्स की थंय ते GST ओपन करूकची आमी ट्राय केल्या. अमेझॉन हेल्प करता. अमेझॉन थंय सर्वीस प्रोवायडर म्हूण आसाची तांगेल फीज आसा त्या दिवका आमी तांणी ओपन करून दिताची. वर्च्युअल वेअर हाऊसेस म्हणटाची तांणी मॅनेज करताची. GST ऑफिसर्स आनी आयल्यारी दे वील शो आवर प्लेस टू द GST ऑफिस अँड दे वील ओनली डू ऑल द अप्रुवल थिंग. ओके थँक्यू. आमगेल जर्नी 2010 दाखून सुरू जालेलें. सो वी हॅव कम टू दीस स्टेट नाव रिसेंटली. कोरोना निमित्ती वेन एवरीबडी स्टार्टेड यूजिंग ऑनलायन प्लॅटफॉर्म फॉर सेल्स दॅट इज वेन वी सॉ ह्यूज बूस्ट टू आवर सेल्स. तेतूळ ते ओके आशिल्लें बट कोरोना टायमार आमकां ह्यूज स्केल अप मेळ्ळें. आता ई कॉमर्साचे विशय भारी चंद करून सांगिल्लेस तुम्ही. थँक्यू. एक्चुअली म्हाका ट्रैनिंग मेळटल्लें. हांव ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಮಾಕ್ಷಿ ಬಟ್ म्हाका मस्त इंट्रस्ट आसा ते ई कॉमर्स कोरका पुरा म्हणून सांगून. यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी. ओके थँक्यू सो मच. ट्रेनिंग म्हणून सांगू जायना बिकॉज देर इज लॉट टू टेल बट तुमकां तुमगेल वेबसायट Amazonत लॉन्च कोरका म्हूण जाल्यार वी कॅन हेल्प यू. ओके थँक्यू सो मच. आतां म्हणली तुमी आमगेल्या वेबसायटान तूं सेल कर येता म्हणून जाल्यार येता आमगेल वेबसायटा प्रायस रेंज विंगड आसता चड आसता केलो पाटी. मागीर Amazon ब्लिंकिट तातूंत पुरो ऑफर्स चड घालताची. तेन्ना आमकां लॉस जायना. तुमकां लॉस म्हूण जायच ना बट डेफिनेटली तुमकां ऑर्डर्स तितले येवचे जाय म्हळ्यार बिकॉज देर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स. आतां तुमी आमगेले टॉयज कॅटेगरी म्हूण पडल्यार एवरी शॉप इन मार्केट इज सेलिंग द सेम प्रॉडक्ट्स म्हूण तुमी लेखच्या पुरो. बट नो तुमी लेखुका की तुमगेल प्रॉडक्ट तुमी कशी
वय डिफरंट करताची आतां हा बिस्लरीने विकची उद्दाकची अनेक कंपनीने विकची उद्दाकची बट हाऊ डू यू डू पॅकेजिंग लायक कोणगी ताजोट एक कसं की कॉम्प्लिमेंटरी प्रॉडक्ट उदका ओटू एक पेपर कप आय एम जस्ट सेईंग तशें दिल्लरी हाऊ डू यू अपसेल युअर प्रॉडक्ट म्हणून तुमी पळोवका सो तुमी मार्जिन्स हाय दवरूनच स्टार्टींग एक फॉर एक्झाम्पल 1000 रुपीज मार्जिन फॉर स्टार्ट स्मॉल प्रॉडक्ट शूड नॉट बी थिंग रायटली प्रायस कोरका तुमी तुमगेल प्रॉडक्ट आनी हाऊ युअर प्रॉडक्ट इज डिफरंट फ्रॉम अदर्स म्हूण तुमी फस्ट अंडरस्टँड कोरका तुमगेल प्रॉडक्टची तुमी इम्प्रूव करूं पळोवका प्राइस इज मॅनेज्ड बाय अस न्हय वेबसायटान तुमी कितले प्राइस घालयत तुमी डील्स घालयत बट प्रॉफिटेबल डील्स घालका तुमी प्राइस तुमगेल चड आसा म्हणजे जाल्यार सोर्सींग पळयाचें तुमगेल सोर्सींग मायट बी रॉंग तुमी एक रिसेलराले घेता आसा दिसता ट्राय टू रीच द होलसेलर सो देर आर डिफरंट वेज वेर यू कॅन कट कॉस्ट अँड इम्प्रूव युअर मार्जिन्स ओके थँक यू व्हेरी मच आतां येदोळताय तुमकां स्केलिंग युअर बिझनेस थ्रू ई कॉम अँड क्विक कॉम बद्दल माहिती दिलेले रश्मिता नायक हांकां आमगेल विश्व कोंकणी केंद्राचे ट्रस्टी श्रीमती वतिका कामत हांनी यादस्तिका दिवन मान कोरका म्हणून विनंती करता